आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो। केरळाच्या हुवार पीडितांक आदार करूंक मगो पक्ष फुडें सरला। पक्षान 2 लाखांचो चेक सध्या केरळच्या सीएम रिलीफ फंडाक धाडला। फोंडेच्या मगो वतीन केरळात सामानाची गाडी धाडटले। मोगोचे नगरसेवक, पंच आणि आमदार कार्यकर्त्यांनी पैसे एकठांय केल्यात। बाकीचे देणग्यो एकठांय करून धाडटले। आम्ही पयलीं ठरयिल्लें आसा मगो पक्षाच्या वतीन, केंद्रीय समिती मगो पक्षाच्या वतीन आम्ही 2 लाखांचो चेक केरला चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक आम्ही दिता। त्या भायर आज फोंडा तालुक्यात जे जे आमचे कार्यकर्ते आसा, पंच आसा, आमचे उमेदवार, कार्यकर्ते आणि काउन्सिलर हे बी आपल्या पगारांतले कितें ना कितें वाटो दिवन सहकार्य करतले। आणि म्हाका आव्हान करता गोंयच्या प्रत्येकाक की जे जे कोण ह्या मदती खातीर येता तांकां फुडल्या हातांनी मदत दिवची। आज मगो पक्षातर्फे ऑलमोस्ट एक 8-10 लाख रुपयाचे कलेक्शन जाल्या आणि आमचे लिडर श्री सुदीन ढवळीकर सरान आज ऑलमोस्ट 1,500 ते 2,000 केजीचे कडधान्य म्हणजे पीठ करपाक, चपातींचे, जेवणांचे हे आज दिल्ले आसा। आता कलेक्टराची परमिशन घेवन आमी फाल्यां ट्रक धाडटले। हे आमचे लिडरान श्री सुदीन ढवळीकरान केल्या आणि हे ट्रक आतां परमिशन घेवन आमी फाल्यां पावतले। म्हणजे ओनम येता केरला आणि हे ओनमाक हो सगळो सामान, हे कडधान्य, हे कपडे, हे पयशे पावचे ह्या हातून आमी हो सगळो मुवमेंट केल्लो आसा। आमदार श्री सुदीन ढवळीकर माझ्या बाबान हांगा आयज हजर रावूंक शकना, तरी तांच्यांनी हांगा ही मदत म्हाज्या तर्फे दिल्या। तांणी स्वता 51,000चो चेक तशेंच वेगवेगळ्या पंच आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान सुमारे 90,000 हे जो महिले आसा ते आयज आमी हे चेक त्या पूरग्रस्तांच्या म्हणजे सीएम रिलीफ फंडान दिता। आयज आमी मगो पक्ष गोवा आयज फोंडा तालुका आणि धारबांदोड तालुक्याचे सगळे मगो पक्षाचे कार्यकर्ते आमी एकठांय जाले। केरळा रिलीफ फंड एकठांय करून चडांत चड आमच्या मगो पक्षाच्या अध्यक्षान दीपक ढवळीकरान म्हटलें तशें आमी चडांत चड फंड केरळाक आमी पावयतले। केरळ हुवार पीडितांक मदत करपाक आक्षीचे लोक फुडें सरल्यात। काँग्रेसीने आपल्या आमदारांचो पगार दिवपाचे थारायला आणि सरकारान जावं केरला स्टेटीन लोकां कडेन उलो मारलो कितेंय तरी तांकां मदत करपाक आणि सगळ्यांनी एकठांय जावन कितें तरी आपल्याक थोडें कमी करून कितेंय तरी दिलेलें आसा। हांव तांकां सगळ्यांक आमच्या आक्षीच्या गांवच्या लोकांक, भावांक भयणीक शेबाजकी दिता आणि देव बरें करूं म्हणटा आणि देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो। अशेंच तांकां सदांच दुसऱ्याकूय मदत करपाक आणि दुसऱ्याक मदत केली जाल्यार देव आमकां जायतें दिता। जेन्ना आमी आमदार आसात म्हणून आमी एक डिसिजन घेयलेलें आसा, काँग्रेस आमदारांनी जे 16 आमदार आसात आमचें 1 मंथ सॅलरी ती कितली आमकां मेवता तितली आमी तांकां डोनेट करपाक आमी दिलेली आसात आणि आमी दितलेच। केरळच्या लोकांक मदत करपाक गोवा फॉरवर्डय फुडें सरल्या। जशें आतां आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की केरळा भागांत पूर आयिल्ल्या कारणान आज देशभरांतल्या भावां कडल्यान तांकां मदतीची गरज आसा आणि ही गरज ओळखून आज गोवा फॉरवर्ड पार्टी मार्फत आणि आमच्या कार्यकर्त्यां मार्फत जे तांकां दैनंदीन ज्यो गरजो वस्तू आसा, जी तांकां गरज आसा, ह्यो वस्तूचे आमी हांगा लोकां कडल्यान सगळ्या लोकांचो सहभाग घेवन ते कलेक्ट केल्लें आसा। बाब राजेश वेरेकरान फोंड्यान नेतृत्व घेवन फाटल्या 3-4 दिसान जवळ जवळ खूबशे फूड आयटम्स जमयल्ले आसात। 32,000 बिस्कीट पॅकेट्स, 1,000 उदकाच्यो बाटल्यो, नॅपकिन्स, तांदूळ, साकर, तेल, तूप, टी पावडर, जॅगरी हे सगळे वस्तू आमच्या गुदावान भरिल्ले आसात। रिलीफ मटेरियल केरळाक डिस्पॅच करतले आणि हे डिस्पॅच करतना आमी पळयतले की एक सारखे हातान थंय वतले आनी लोकां पर्यंत पावतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
मंगळारा सौरभ चौधरीन शुटिंगाक मेळिल्ल्या पहिल्या भांगरा पदका उपरांत बुधवारा राही सरनोबतान भारताक आशियन गेम्सात ह्या खेळांत दुसरें गोल्ड मेडल जोडून दिले. भारताची आता वट्ट 4 भांगरा पदकां जाल्यात. राहीन 25 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारांत एका अटीतटीचे सर्तीत बरेपैकी जैत जोडून आपल्या कारकिर्दीतले पयले आशियाड गोल्ड जोडले. एफसी गोवा प्री सीझन ट्रेनिंग आनी प्रॅक्टिस मॅची खेळपाक मध्यान राती स्पेनाक वचपाक भायर सरले. दाबोळे तांकां तांचे फॅन क्लब गौर आर्मीन उर्बे भरीत सेंड ऑफ दिलो. रातचे 2 आपल्या आवडट्या एफसी गोवा प्लेयरांक बेस्ट ऑफ लक विश करपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान गौर आर्मीचे मेंबर एअरपोर्टार जमिल्ले. फुडल्या सप्टेंबराचे 17 तारखेक एफसी गोवा गोंयांत परत पावता. 5वी ISL ऑक्टोबरात सुरू. It was a great experience to meet such a players like Jackie Chan Singh and Ralte and Nirmal Chhetri, because we have seen all these players playing for the Indian national team, and now they are going to play for the Goans this year. It was a very good experience meeting these players and all the Goan players as well, especially like Katti, Mandaro Desai, Lenny Rodriguez as a new signing. So it was a great experience for us to meet. It's no problem for us whether they come at 1 o'clock or not, or 2 o'clock. We wish them best of luck, so that they can train themselves very well and come up very in high spirits. So all thanks to the Gaur family for giving me also an opportunity, me and my small little Gaur. They were very supportive. We went and we tried to take some signatures and all. They were very supportive, and because of Eid and all, right now the moment is very special to us. These guys are leaving for their training to Lamanga. Hope they do very best over there. हे बुलेटिनाक चोपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.